भारताचे आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आणि गोयचो आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची आयज पुण्यतिथी। आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे पुण्यतिथे निमतान मिरामार तांचे समाधीचेर फुलां ओपून मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांणी आर्गां ओपलीं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेख तानावडे, मंत्री बाबूश मोन्सेरात, उत्पल पर्रीकर आनी हेर मानेस्तांनी आदरांजली दिली। मनोहर भाईच्यो पोरण्यो यादी परमळीत जावच्यो म्हूण तांचे राजकीय आनी सामाजीक खिणांचे प्रदर्शन केल्लें। मुळाव्या सुविधांची उदरगत आनी सामाजीक येवजण्यां खातीर सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार सदांच यादींत उरतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आणि त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन सरकारी कार्यक्रम ह्या नात्यान तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमच्या पणजेचे आमदार आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, बाकीचे मनोहर भाईंचे सगळे हितचिंतक, त्यांचे चाहते घरचे, हे सगळे श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमाक दर वर्सा प्रमाणे हांगासर येता। तांच्यांनी खास करून फोटोग्राफर एसोसिएशनचे खूप खूप अभिनंदन। तेंच्यांनी पूर्ण यादी ज्यो आसा त्यो उजळयल्यो, तेंच्यांनी सगळे फोटोग्राफ्स एक लावन परत एकदा आमकां भाईच्या कामाची सगळी याद करून दिली। विशेष करून आमचो GSIDC स्टाफ, त्या GSIDCन हे बिल्डिंग हे पुराय स्मृतिस्थ पद्मभूषण मनोहर पर्रीकर स्मृतिस्थल कन्स्ट्रक्ट केला। सगळ्यात भाई पयलो चेअरमॅन आशिल्लो GSIDCचो, आणि ती याद करून आज सगळे फुलांचे डेकोरेशन म्हण बाकीचे सगळे ही वेवस्था जी GSIDC पळयता, तांचेय बी आयच्या दिसाक खूब अभिनंदन। आणि परत एकदा मनोहर भाईच्या सगळ्या कामाची याद करता आणि सातत्यान मनोहर भाई तांच्या कामाच्या रूपात आमी तशें म्हणटा की इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द गोवा, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न गोवा जेका म्हणटा की मागीर तो अटल सेतू आसूनी, जुवारी ब्रिज आसूनी किंवा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तो फावंडेशन स्टोन आसूनी, प्रोजेक्ट जरी आता कंप्लीट जाला, विजन हे त्यांचे आशिल्ले, तांच्यांनी फावंडेशन करून घातलेले। निश्चितरित्या बऱ्यापैकी गांवांतल्यान वेगवेगळे पूल हाज्या खातीर मनोहर भाई सदांच लोकांक याद उरले वयतले।